कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आयचे हे कार्यावळीत तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो नमस्कार। हांव तांत्या पिरेस तुमचे मुखार दवरता म्हजी कविता वावर म्हजो। वावर सेवे चाकरेचो, वावर दैवीक देण्याचो, वावर वैजुकी मोळाचो, वावर धाडशीक तो म्हजो। पिडेगून जेन्ना येता देवाचो रुपकार दिसता, जेन्ना सेवा तांची करता काळीज मन दादोस जाता। काळजांत दुयेंसाचो हुस्को, रिपोर्ट तांचो भिरांतीचो, पूण मोवाड आयेन दवरून हांसो जागोयता तांच्यांत वरवासो। सेवा तांची केल्ली ती पळयता, बेसांव आपले म्हाका दिता। आपलेच म्हूण हांव मानून घेता, जिवाक म्हज्या संतोष भोगता। 4-5 वर्सां खूब शिकप करचें पडटा, रात्यान राती जागरणाय करता, दुयेंत एक वेळ खूब चोतायता, तरूय पूण पोंटार हांसो खेळयता। वावर हो देवाचें देणें, मोगान स्विकारलें हांवें। पिडेस्तांत पळोवन देवा रुपणें, बेसांवांनी भरता जिवीत म्हजें। देव बरें करूं।